पणजे वर्सुकी अष्टमीची फेरी भरल्या, पण वर्सा प्रमाण थंय गिरायकांची गर्दी ना. फाटल्या 13 वर्सांत वास्कोच्या सप्तांत अंदू पयलेच फावट फेरीवाल्यांक सगळ्यांत चड लुकसाण जाला. ते बरेच निर्शेल्यात. पणजे परिस्थिती वेगळी ना. फेरीवाल्यांनी दुकानां मांडल्यात, पण धंदो जायना. खण बंदीक लागून गिरायक ना अशी खंत तांणी उक्तायल्या. खण बंदीक लागून खण पट्ट्यातल्या लोकांचेर परिणाम जालाच, त्या शिवाय निर्यातीचे केंद्र आशिल्ल्या वास्को आनी हेर शारांनी ताचो परिणाम दिसपाक लागला. चवथीच्या 8 दिसां पयलीं पणजे फेरी येता. ही फेरी अष्टमीची फेरी म्हूण फामाद. दर वर्सा हे फेरयेत फेरीवाल्यांक बऱ्यापैकी फायदो जातालो. ह्या वर्सा मात फेरीचे चित्र बदलला. हम लोग 13 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं क्या मतलब लॉस में गया हुआ है और पब्लिक के पास तो पैसा है नहीं है और मैग्निस की वजह से भी और कुछ सारी कंपनियां भी बंद हुई है, पब्लिक को मतलब ना निकाला गया हुआ है, उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है. नहीं बोलो 100 में से 10% भी धंधा नहीं रहा. और अभी यहाँ पर भी आके 3 दिन हो गए, 3 दिन में कोई भी अभी तक एक भी चीज़ नहीं गई है और पब्लिक पहली बार तो आती है, देखती है, चले जाती है और रिस्पॉन्स कुछ नहीं हो रहा. गेल्या वर्षी मातशें झाले, या वर्षी कितें बी ना लोक असले करे धंदो ना. पयलीं पेक्षा बरें जातालें, आतां तितलें कमी जाला वजा दिवपाक. लोकांच्यान आतां वजा दिवपाक जायना, कित्याक रेटी वाडला, सगळें मायनींग बंद जाला. गोंयांतल्या खणबंदीचो मार आतां समाजांतल्या सगळ्याच घटकांक बसपाक लागला. खणबंदीक लागून वास्कोच्या सप्तांत लुकसाण सोंसचें पडलें अशें कांय फेरीवाल्यांनी सांगलें. वास्कोचे सगळें डाऊन जालें. आमकां कितले बिजनेस करताले थिंगा वास्को सगळें बंद करून उडयले आमगेले. मायनींग बी बंद जालो. लोक कोण येना बाजाराक. तो बिर्ला सगळे बंद आहे, MPT बंद आहे, गोवा शिपयार्ड बंद आहे आणि लोकांकडे पैसे ना. बिझनेस आमकां इतले काय जावंक ना. मायनींग मेन बंद, पैसे काय ना, बिझनेस कमी आहा आमचो बिझनेस. दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. मेडिकल आणि डेंटलाच्या NEAT प्रकरणांत काँग्रेसीन व्हिजिलन्स चौकशी मागल्या. ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी दिल्या. मेडिकलाच्या ॲडमिशनाच्या कोफुसांवाक गोंयचो सरकार पुराय जबाबदार. सरकारान भुरग्यांचो फुडार वाट लायला. ॲडमिशनां रद्द जाल्ल्या भुरग्यांचे पालक आतां कोर्टान वचून सरकारा कडच्यान लुकसाण भरपाय मागतले अशें काँग्रेस म्हणटा. तांकां विनाकारण पळय दिल्लीक वचपाक येवपाक पळय जो खर्च जाल्लो आसा, त्या संदर्भात आमी त्यांच्या आवय बापाय कडेन उलयल्या आणि त्यांच्यानी खंय तरी तयारी दाखयल्या की सरकाराचेर कॉम्पेन्सेशन सूट फायल ह्या फुडल्या आठवड्यान करपाची तयारी त्यांच्यानी थंयसर दाखयलेली आसा आणि काँग्रेस पक्ष पूर्णपणान त्या लोकांक थंयसर परत एकदा पाठिंबो दितलो. शाळांचो आणि हायर सेकंडरीचो वेळ वाडोवपाच्या निर्णयाक अखिल गोंय सेकंडरी स्कूल टिचर्स संघटनेच्या मुरगांव फाट्यान विरोध केला. ह्या संघटनेची शुक्रारा वास्को बसका जाली. मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय फाटी घेवचो, ना जाल्यार 5 सप्टेंबराक पणजे निषेध रॅली काडटले अशी शिटकावणी शिक्षकांनी दिल्या. सरकारान शाळेचो आनी हायर सेकंडरीचो वेळ पाऊण वरान हालींच वाडयला. ह्या निर्णयाक शिक्षकां सयत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी विरोध केला. गोंयभर शिक्षकाची संघटना बसका घेता आनी शिक्षकांचे मत जाणून घेता. ह्या संघटनेची शुक्रारा वास्कोच्या जनता वाचनालय सभाघरात बसका जाली. चडशा शिक्षकाचो ह्या निर्णयाक विरोध आसा. प्रत्येक टिचराक खबर आसता, पूण प्रत्येक टिचर त्या इश्यूच्या अगेन्स्ट आवाज उठोवपाक शकना आनी ताका लागून अशा वेळाचेर असोसिएशनाची गरज पडटा आनी युनायटेड करपाक लागून सगळ्या टिचरांक एकी कडेन हाडपाक लागून आजची मिटींग आपली. अशी मिटींग आमी सगळ्या तालुक्यांनी घेतली. सरकारान निर्णय फाटी घेवंक ना जाल्यार शिक्षक दिसा पणजे रॅली काडपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. जर तर ह्या डिस्कशनात आमचे एक मत जालें ना जाल्यार आमी आतां सगळ्या तालुक्यांनी भोंवल्या आनी ह्या तालुक्यांनी टिचरांनी आमकां सांगलां की एक प्रोटेस्ट मार्च 5 सप्टेंबराक जो जावन आसा शिक्षक दिन, त्या दिसा आमी प्रोटेस्ट मार्च करतले पणजे सांजे 4 वरांचेर. ह्या मुद्द्याचेर शिक्षकाची शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकरा वांगडा बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेचेर सगळे निंबून आसा. दिशान परब, प्रुडंटा खातीर. कुंकळे नियोजीत NIT प्रकल्पाक कुंकळकारांनी खर विरोध केला. कुंकळे NIT प्रकल्प हाडपा फाटल्यान व्हड घोटाळ्याचो दुबाव कांय थळाव्यांनी उक्तायला. हो प्रकल्प जर गोंय विद्यापीठाच्या वाठारांत व्हेल्यार ते चड शाणेपण थारतले अशें कुंकळकारांचें म्हणणें. कुंकळेंत हे प्रकल्पाक थारो दिवचे ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. कुंकळे येवपी NIT प्रकल्पाक विरोध करपाक कुंकळकार एकठांय आयल्यात.
सरकारान वोगीच हो प्रकल्प कुंकळकरांच्या माथ्यार मारचो न्ही अशें जॉर्सन फर्नांडिसान म्हळां. हो प्रकल्प कांय जमीन धन्याक फायदो दिवपा खातीर कुंकळे हाडचो न्ही. गोंय विद्यापीठात NIT हाडप शक्य आसा आनी तशें केल्यार ताचो गोंयाक चड फायदो जातलो अशें फर्नांडिसान म्हळां. गोवा युनिवर्सिटी आता कितली वर्ष जाली आमची थंय आसा. थंय कितलेशे लँड जे पळय आसा दॅट इज बॅरन लँड दॅट ऑल्सो कॅन बी यूज एंड इट विल बी अ बिग हब. NIT coming inside the university campus, Goa University campus, it will itself give a flip to this whole place itself where the Goa University is located. Is it that he is favoring the owners of that piece of land which is escaped the land acquisition today because the land value is going to shoot up if NIT is going to come up? सरकारान प्रकल्पाविशयी खोलायेन म्हायती दिवची. थळाव्यांक ताचो फायदो ना जाल्यार प्रकल्प येवपाक दिवचे ना अशें नगराध्यक्षान सांगले. Whether the government has worked out a package for reservation of jobs and seats for the local youth. जे DPR detailed project report तुम्ही तयार केलो आसा 6 लाख जमीन म्हणटा तुम्ही 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक तुम्ही कितें येतले कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर येतले हे सगळे आमकां पयलीं डिटेल्स जाय ना जाल्यार आमी तो प्रोजेक्ट करपाक दिवचो ना. प्रुडंटा खातीर समीर भट. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.